वर्साचो सादो काळ 20वें सातोळे बुधवार. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अध्याय 20 वळी 1 ते 16. जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली. सर्गीचे राज अशें. एक भाटकार फांत्यार उठून आपल्या दाकाच्या मळ्यांत काम करच्याक मानाय आपोवंक भायर सरलो. दिसावड्याक 1 देनार फारीक करूंक वावराड्या लागीं कबलात करून ताणें तांकां आपल्या मळ्यांत धाडले. सुमार 9 वाजता भायर सरून तिट्यार बेकार आसलेल्या हेरांक ताणें देखले आनी म्हटलें, तुमी म्हज्या मळ्यान वचात आनी हांव तुमकां फावो तें दितां. आनी ते गेले. परतून 12 आनी 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सुमार 5 वाजता तो आनीक एक पावट भायर सरलो आनी दुसरे बेश्टे उबे आसलेले ते ताका मेळ्ळे आनी ताणें म्हटलें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? तांणी जबाब दिलो, आमकां कोणेच वावराक लावंक नान देखून. ताणें तांकां सांगलें, तुमी म्हज्या मळ्यान वचा. सांजे भाटकारान आपल्या मुखादमाक म्हटलें, वावराड्यांक आपय आनी माण्यातावन सुरू करून पयल्यांक पर्यान दिसवडो दी. सुमार 5 वाजता कामाक आयलेले ते आयले आनी जोणेकल्याक 3 रुपया मेळ्ळे. पयले आयलेले ते लागीं सरून आपणाक अदीक मेळटले म्हूण समजले, पूण तांकांय जोणेकल्याक 3 रुपया मेळ्ळे. तांणी ते घेतले खरे, पूण ते भाटकाराचेर गुणगुणून म्हणूंक लागले, ह्या निमाण्या लोकांनी 1 तासभर काम केला आनी आख्ख्या दिसाचो भार आनी उणेंत घेतलेले आमकां आनी तांकां तुवें एकसारखे केले. पूण तातल्या एकल्याक जबाब दिवन ताणें सांगलें, इश्टा, हांवें तुका अनीत करूंक ना. तर 3 रुपया घेवंक तुवें म्हजे कडेन कबलात केलेली न्हय. तुजे ते घे आनी वच. तुका दिलां तशेंच ह्या निमाण्याकूय दिवंक म्हाका खुशी. तर म्हाका जाय तशेंच म्हज्यान करूं नजो. हांव बरो म्हूण तुजे दोळे फुटलो. हेच परी निमाणे ते पयले जातले आनी पयले ते निमाणे जातले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाखांडी तुका क्रिस्ता. नियाळ. प्रितीच्या भावा भयणो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता एक भाटकार फांत्यार उठोन वचून आपल्या दाकाच्या मळ्यान वावराडी आपोवन तांकां दिसवाड्याक 3 रुपया दिवचे म्हूण थारायता आनी आपल्या मळ्यान धाडटा. उपरांत तो 9 वाजता, 12 वाजता आनी 3 वाजता वेता आनी थंय ताका थोडे वावराडी मेळटात. तांकांय तो आपल्या मळ्यान धाडटा. आनी शेवटाक सांजे 5 वाजता थोडे वावराडी जे बेकार आसलेले तांकांय म्हणटा, तुमी म्हज्या मळ्यान वचात, कित्याक तुमी बेकार आसात. आनी तांकां 6 वाजता पगार दिता. जे पयले आयिल्ले तांकां आनी शेवटाक 5 वाजता आयले तांकां सगळ्यांक एकूच पगार दिता, सारकोच लिखता. आनी म्हणून जे पयले आयले ते तांकां नोसाय जाता. खरें म्हटल्यार जे पयले आयलेले तांच्यांनी कबलात केल्ली की तांकां 3 रुपया मेळचे. पूण जे शेवटाक आसले येयले तांकां हो भाटकार उदारपणान चड दिता. तांच्या कामा पेक्षा तो अदीक दिता. आनी देखून जे पयले आयले ते तांकां ताची नोसाय जाता. प्रितीच्या भावा भयणो, जायते फावटी आमच्या जिवितांत तशेंच घडटा. कोणाच्या जिवितांत बरें जालें जाल्यार आमकां ताची नोसाय. पूण आमी
उगडास धरूंक फावो देव आमचो मोगाळ आमकां फावो पेक्षा अदीक तो दीत आसा आनी त्या पासत ह्या देवा बापाचे आमी सदांच उपकारी आसूंक जाय आनी सदांच उपकार आटोवंक देवाची कृपा आमकां